2 ro-ro ferry services for the convenience of commuters all over Goa. Now this ferry boat can be used by anybody. There is nothing called islanders separate and the other person. For that, government has fixed a rate. Now they have increased from 10 rupees to 15 rupees for the pass. This ro-ro ferry boats operates from 7 o'clock to 9 o'clock. After that, we start our conventional ferry boats from 9 o'clock to in the morning 7 o'clock. पुढे याचा काय विषय झाला की इथून बेगान पावता तिथून मातसो डिले जाता लायनीन होल्ड चड जाता म्हणटा ते होल्डिंग चड आसता ना फेरी बोट जेन्ना सकाळी चालू जाता न्ही 7 रो फेरी बोट तेन्ना साधारण 8 सुमार पीक अवर्स चालू जातात 8 to 10:30 इन द मॉर्निंग चोडण्यासाठी चड रश आसता आणि ह्या फेरी बोटीक एक फेरी बोट गेल्या उपरांत दुसरी फेरी बोट येवपाक साधारण 10 मिनटां लागता आणि त्या 10 मिनटान सकाळचो जो रश आसता ती एक्युमुलेट जाता ताका लागून मातसो डिफिकल्टी जाता कित्याक दुसरी फेरी बोट येवपाक साधारण 10 मिनटां लागता त्या रॅम्पाचेर. सो वॉट इज द एडवायस टू द कम्युटर्स और टू द आयलंडर्स? वॉट इज द मेसेज टू देम? फेरी बोट ही एक्चुअली द बेस्ट सर्वीस आयलंडर्स कॅन गेट. दे एकाच टायमार ते इतले लोक जवळजवळ 100 लोक वयता 15-16 गाडयो वयता अशें जायनासलें पयलीं कितें जातालें की एकाच फेरी बोटीन 3-4 गाडयो वयताले लोकांक जवळजवळ 15-20 अर्दे वर रावपाक पडटालें. पण आतां 10 मिनटां पाश्यास काडची पडटली कित्याक एक फेरी बोट गेल्या उपरांत दुसरी फेरी बोट येवपाक 10 मिनटां लागता. म्हाजी इतलीच रिक्वेस्ट आसा की 10 मिनटां पाश्यास काडीत ड्युरींग पीक अवर्स आमी मॅक्झिमम ट्राय करता तांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक. इनफॅक्ट आमी 2 दीस जाले तिसरी आमची कन्व्हेन्शनल फेरी बोट जी आसा ती इन बिटवीन आमी चालू केल्या तेन्ना मोस्टली जो लोड आसा तो क्लियर जावपाक लागला. जितले कितें जे कितें स्टेप्स घेवपाचे पडटले डिपार्टमेंटाच्या वतीन ते आमी घेतले. आणि दुसरे म्हणटा ते टायम एज अ टायम गोज तुमी म्हटलेलें आसा की तुमच्या म्युनिसिपल की दुसरे कडेन ऑप्शन पळयतले सो ते आसतले ना तेचेर हांव म्हाका काय कमेंट करूं शकता. ओके. आनी गजाल सर आयज जी रो फेरीची नवी ती द्वारका आसा तिजो जो केबल आहा तो सुटलो. फेरीबोटी जेन्ना फेरीबोटी ह्यो गाडया भशेन आसता. आमी गाडयो कशें करता दर 5,000 जातकूच सर्विसींग करता. हे मॅकॅनिकल प्रॉब्लेम जेन्ना जे आसता न्ही ते मॅकॅनिकल प्रॉब्लेम जाता न्ही तो जालें कितें तेन्ना तो रोप आसता दाराचो जो रोप आसता तो ताका डी शकल आसता. डी शकल लूज जालें आनी रोप लूज जालो तो तुटच्या पयलीं त्या मॅकॅनीक जे बोर्डाचेर आसले जे फेरीबोटीचेर आसले त्यांनी तो टायट केलो. एक 5 मिनटाचें काम चलतालें. इट वॉज नॉट ए मेजर सिरियस इन्सिडंट.